आयज आमकां गावान भोंवपाक तोंड ना. येता वयता तो आमच्या तोंडार मारता रे. तोंडार मारता तोंडान शेण घालता. अरे आता प्रवीणाला हॉटेलात गेलो. तो लोक आमचे गजाली करतात. म्हणतात ते बेब जे नाटक करतले त्यांचा सोरो चिकन नुस्ते बळे झाले पोटा भरली. वोट करायला सांगला आमच्या गावात आणि नाटक केन्नाच पाय करतले म्हणून आमकां लागून तेंका हजारांनी नुकसान सोंसचें पडलें जाणा मरे. आमची साखळेसून सय आयली. म्हाका नाटकाचो पाठ पळोवपाक पूण सगळी बेजार जावन घरा गेली. नाक काढतले तुम्ही नाक काढतले. अरे हे नाटक करपाक हांव तुमच्या मदीं भुगतान वावरपाक लागलो. अरे तुमच्या खातीर हांवें माझे फुडये सोडून माझी इज्जत वाऱ्यार उडयली. सगळ्यात कारणीभूत तो आमचा काका आणि ते गुलाबी. दोन्ही तेका कुठे ते गुलाबी खंय आसा? ते मुंबई गेला गो असे म्हाका दिदी सांगताले ते. अरे ते मुंबई वयपाचे आसले ना तेणी पयलीं कित्याक सांगना? आमी दुसरो कसलो तरी बंदोबस्त करपाचे. आणि आम्ही पुण्याचे गटी हाडटले मरे. पूण या नाच जे आमचो नाच केलो तेजे केन्नाच करता नाका. नाका तुम्ही म्हाका अशी शिराक घेवन वागता. आप घालू नका. खंयचें तोंड घेवन सांगता गो तूं? हांगा तांकां बरें पापड फुलयले मुगो. आणि सगळ्याच्या मदीं त्यांची जिरल. कित्याक म्हणून तूं अशें कृत्य केलें गो? आमी तुजें कितें वायट केलें गो? याद कर गुलाबी. हो तूच सांगतले न्हू? हेमो फर्नांडीस, वर्षा उजगांवकर, सुदेश भोसले ही सगळी गावातल्यान वचून शारान वचून शाळेत जाल्या म्हणून. आणि आम्ही तीच स्वप्नां रंगयली. आम्ही कलाकार जावंक सोदताले. पूण तुवें तेंच्या खंय केलं? झाले तुमचे उलोवप. आता तुम्ही म्हज्या आयकता. आयज हांव तुमकां सगळें म्हजी लज सोडून सांगता. हांवें मुंबय सारक्या शहरात खूब आयकलां आनी पळयलां. खून, दरोडे, चोरयो, बलात्कार आणि ह्या सगळ्याक हितून हांव हांगा गोंयांत आयलें. आनी तुमच्या वांगडा ह्या तुमच्या गांवांत रावलें. हांव आयकून आसलें की हो एक ल्हानसो गांव आसा. हांगा सगळे लोक भले आसात, स्वभावी आसात, कश्टाळू आसात, प्रेमान वावरपी आसात. पूण एके राती हांव खखत एकटेच चलत वयता आसतना अचानक त्याच्या तोंडावर कडसून कोणी गड्डले आणि आपले राक्षसी काम सुरू केले. आणि थोड्या दिसांनी त्याला उलटी येवपाक लागली. आणि तेन्नाच म्हाका कळ्ळें की हांव आवय जावपाचें आसा. हांवें ही खबर रमणाच्या कानार घातली. तो म्हाका घेवन सावंतवाडी गेलो गर्भपात करपाक. आनी थंय वचून गर्भपात करून तुमच्या नाटकान वांटो घेवपाची, तुमचें नाटक गाजोवपाचें. पूण थंय भलतेच घडलें. आमकां एक देवासारको मनीस गावलो. तेणे आमकां गर्भपात विशयी बऱ्यो गजाली सांगल्यो. गर्भपात करप म्हटल्यार एक पाप, एका मनशाचो खून करप. हय, आनी तेन्ना म्हज्या भितरल्यान एक आवाज येयलो. आई, आई, म्हाका मारी नाका गे. म्हाका मारी नाका. म्हाका ह्या संवसारांतलो उजवाड पळोवपाक जाय. म्हाका ह्या संवसारांतल्या शेवण्या वांगडा, त्या फुलां वांगडा म्हाका खेळोंक दी. नाय, नाय, म्हाका मारी नाका आई. म्हाका मारी नाका. त्याच वेळार आमी दोगांय सावंतवाडीक गेली आणि लग्न जावपाचो निर्णय घेतलो. आमी दोगांय लग्न जाली आणि आता थोड्याच दिसांनी देवाच्या रूपाच्या भुरग्याक ह्या संवसारांत जल्माक येवपाचे आसा. त्या दिसा तुमच्या नाटकांत भाग घेवपाक आमी खूब प्रयत्न केलो. पण डॉक्टराच्या सल्ल्याप्रमाणे आमी कांयच करूं शकले ना. हांव जाणा, म्हाका लागून तुमचें नाटक उरलें. आख्ख्या गांवांत तुमचें नाक कापलें. तुमची सगळी स्वप्नां अधुरी उरली फकत म्हाका लागून. पूण आतां तुमीच सांगा न्ही, हांवें जें कितें केलें तें बरें काय वायट? गुलाबी, आयज तुवें जें कितें केलें तें एकदम बरें केलें. आयज तुवें आमचे दोळे उगडले. आमी ही नाटकां एक हौशीक कलाकार म्हणून करता. हे जो व्हडलो शेक्सपियर म्हणटालो, हे मत जावन आसा एक रंगभूमी आणि आमी मनीस जावन आसा एक कलाकार. आणि देव जावन आसा निर्देशक आनी लेखक. तो आमचो एका पात्राचो रोल बरयता आनी आमच्या स्वाधीन करता. पूण आमी पात्र तेजे निर्देशनात चलना. आपणाक जाय तो रोल करिना. थोडे देवाचे कृत्य करता आणि थोडे राक्षसाचे कृत्य करता. आणि त्यातून देवाचे कृत्य केले. ज्या म्हणजे अब्रू उठल्या तरी राक्षसाचे. सांग गुलाबी, कोण तो मनीस? सांग गुलाबी, कोण तो मनीस? तू होगी कित्याक आसा? गुलाबी, तू होगी कित्याक आसा? हांव जाणा गुलाबी, तूं त्या मनशाक वळखता. तूं तेजें तोंड पळयलाच आसतलें. आम्ही त्या मनशाक न्हू सदा दिवपाकूच जाय जाणा.
आम्ही त्या वर्षात गाडा बसवून ते सगळे केस काढून त्याच्या चपलाचा लागून गाव भागात होते. सांग गुलाबी तू फक्त त्याचे नाव सांग. तू हो की कित्याक? अरे रमण तू माझो भाव आयज तू गुलाबी वांगडा लग्न जावन एका भुरग्याक तुवें बापायचें नाव दिलं. बरेंच काका आयज आमी पेपरार वाचता शिकलीची चेडवां लग्न जावच्या पयलीं भुरग्यांक जल्माक हाडच्या पयलीं मारून उडयता तेंचो खून करता. पूण आयजून गुलाबी वांगडा लग्न जावन आमच्या घराण्याचें तशेंच आमच्या गांवाचें नांव उंच दवरलें. खरें पुरो करात माझी प्रशंसा. हांव ह्या लायकीचो न्हू बसयात म्हाका गाडवाक काडा माझी दीण आणि घाला म्हाका ह्या गांवच्या भायर कारण हे कृत्य हांवें केलां. कितें काका हे कृत्य तुवें केलां? कितें नालायका तुवें माझ्या घराचें नाव पिड्यार केलें. मार भला मार आयज तुका पुरो अधिकार आसा म्हाका मारपाक कारण तूं म्हाजो व्हडलो भाव. भैया हे कृत्य हांवें केलां. त्या दिसा हांव चलोन वयता आसतना माझी नजर गुलाबीचेर पडली आणि माझो भितरलो सैतान जागो जालो आणि मागीर चोराच्या नटार म्हाका खबर ना तेच्या वांगडा कितें केलें तें. पूण थोड्याच दिसांनी आमची सगमत जाली. हय, आता आम्ही दोघांय एक जाल्यात. तुमकां जरी तर दिंड काडपाची आसा जाल्यार ताच्या वांगडा माझीय काडा. आमकां दोघांक गाडवाचेर बसोवन तुम्ही गांवांतल्यान भायर घाला. आमी सजा भोगूंक तयार आसा. ना गुलाबी हांव तुमकां माफ करता. हितून तुमची कांयच चूक ना. हे सगळे घडोवंक जाय आसले. आम्ही तुमका देवाकडे दीर्घ आयुष्य मागता. गुलाबी आयज आमच्या गावान लमाण्यान चूक केल्या आणि त्याची सजा तेणी भोगल्या आणि आमचो धर्म आमकां शिकयता चुकल्याला माफ करपाचें आणि हांवें तेका माफ केला. अरे तुम्ही कितें उलयता? म्हाका कांय कळना रे बा. अरे कुठे हत्या कोण जाता सांग पळया. अरे बेऱ्या आम्ही नाटक करपाक आसले. तितून गुलाबी हिरोईन आसली. आणि एक दीस गुलाबी राजचे काका होताना रमण काकान पातक केले. एका लागून आमचे नाटक पोस्टपोन झाले. आणि नाटक चलता असताना तेणी पातक केले आणि आज लग्न जावन खऱ्या जीवनाचे नाटक सुरू केले. अरे तुम्ही कितें उलयता रे? नाटक पातक टाका लग्न कितें उलयता साहेबा? हांव सांगता तेका आनी मोठ्यान सांगता. अरे आम्ही नाटक करपाक फुडें सरलेले पूण ते आमी करूंक पावोंक ना कारण नाटक करता आसतना आमच्या रमण काकान पातक केले. म्हणजे नाटक आमी केले पातक.